येवकार हा समृता कणगावकर, सुरेपळ्याचे हेडलाईन्स। चिंचिणी देवसा आणि सारजोळा वाठारात लोकांक लायटीची समस्या लागल्या सतावपाक। आमदारान हो प्रश्न विधानसभेत मांडून लेगीत वीज मंत्र्यान कसल्योच हालचाली करूंक नाशिल्ल्यान चिंचिणीच्या आणि सारजोळचे ग्रामसभेत लोकांच्यो तकल्यो लागल्यात तापपाक। दिवसाच्या बस स्टँडा म्हऱ्यांतली गर्दी दिसपट्टी लागल्या वाडपाक। सकाळ फुडें लोकांच्या बेशिस्त गर्देक लागून येरादारीत जाता आडमेळी निर्माण। हांगा अपघात घडच्या पयलीं सरकारान प्रश्न लावचो तडीक, थळाव्यांचे गाराणे। आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। चिंचिणी देवसा वाठारांतल्या लोकांक लायटीची समस्या सतावपाक लागल्या। सुमार 3 वर्सां जाली कोणेच खरसाणेन दखल घेतली ना। आमदारान हो प्रश्न विधानसभेत मांडून लेगीत अजून मेरेन वीज मंत्र्यान कसलीच हालचाली करूंक नाशिल्ल्यान चिंचिणीचे ग्रामसभेत लोकांच्यो तकल्यो तापपाक लागल्यो। हो प्रश्न शासनाचो केन्ना तडीक लागतलो, फुर्योज जाल्ल्या चिंचिणीकारांचो प्रश्न। आयतारा चिंचिणी देवसांची ग्रामसभा बरीच तापट जाली। वाठारात वर्सान वर्स विजेचो आपालिपा खेळ चलिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। रात दीस गावात लायटीची समस्या वाडत आसा। आमी विजेची बिला फारीक करिनात जाल्यार आमकां दंड दिता, जाल्यार हे खाते वीज पुरवण सारकी करिनाशिल्ल्यान तांकां कोण दंड दितलो? वीज मंत्री कित्याक अजून मेरेन कारवाय करिना? आमचेर हो अन्याय कित्याक? हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी थळाव्यांनी केली। मजगती बेकायदेशीर गाड्यांक लागून जावपाची समस्या विशीं हुस्को उक्तायलो। तशेंच घरधन्यांनी पयलीं टेनंट व्हेरिफिकेशन करून मागीर भाडे करूंक दवरचे अशेंय गांवच्या लोकांनी ह्या वेळार ग्रामसभेत मागले। एव्हरी इयर आणि सगळे ग्रामसभा येतात। मेन इश्यू म्हणजे तो इलेक्ट्रिसिटी, पावर फेल्युअर। हे सारखे आमगेली इलेक्ट्रिसिटी जी गांव आहा ती दिसा 2-3 पॉइंट मिनिमम म्हणजे ते भाशे आसोताच। आणि मेन इश्यू म्हणजे तो मेन लाईन गेल्या तिनी पंचायत मेळोन कित्याक जे चिंचिणी सबसेक्शन आहा ते गेटस टू 3 विलेज पंचायत, साजोरा, ड्रामापूर आणि चिंचिणी। सो हेजेर आमी गेले आनी ताका आमी सांगलोलें बाबा आमकां हिंगा पावर फेल्युअर जाताय आनी तेजेर तो आमचे पयलीं सुद्दां हिंगा स्टाफ शॉर्टेज आहा एट नायट, मोस्टली एट नायट 4 जाण स्टाफ आहाय, तुमी स्टाफ इन्क्रीज कराय म्हणलें। प्लस हिंगा वेहिकल ना, सो म्हाका तेणें एक वेहिकलाक काम तेणें सॉर्ट आवट केलो आनी ड्रामापूर सेपरेट वेहिकल आनी चिंचिणी सेपरेट वेहिकल आहा। सो हेजेर आनी जी मेन लायन आतां तेंगेले LT HT लायन काम आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी चालू आहा, जावं चिंचिणी, सारजोरा आनी ड्रामापूर तेंगे काम चालू आहा। सो हेजेर लोकां आख्खे दीस देखून लायट आसना, सो लोकांनी हेजेर पासियन्स काडपाक जाय। आनी दुसरें म्हणटा ते हांव लोकां कडेन कॉपरेशन मागता चडशे। आमी आमगेले 5 मेंबर ग्रावंड रियलिटी जाणाय लोक आपणागेले खान जे वायरां लागत तो कातरू दिना, पूण जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा, जो पावर आहा, एक तरी ते ब्रांचीस तांकां कट करपाक, सो ती कट करची। टॅलंट लोक कितें कोताय पयलीं दवरताय मागीर टॅलंट व्हेरिफिकेशन कोताय। पूण हे पार्टी ग्रामसभा लोकांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे पयलीं व्हेरिफिकेशन जावन दे आनी मागीर लोकांक घरांत दवरे। सो हेजेर आमी जे कॉरस्पॉन्डन्स आहा ते आमी आमगे कुंकोली पुलीस स्टेशन थोडे DYSP वा SPकूय आमी धाडले। तुमी पयलीं तुमगेलें टॅनंट व्हेरिफिकेशन दिचे आनी मागीर लोकांनी गांवां भाड्या दवरचे। They have made us say that I'm already JE को उलयले, but there is no improvement at all. Now after a year I put this back. आणि हांवें कितें केलें आतां म्हण हांव एक लेटर बसना हांव समथें हांव तेका सांगलोलो सो दॅट यू ऑल इनवायट JE and AE फॉर दीस ग्रामसभा which JE and AE had failed to attend this meeting. आतां आमी टायम मेनली आमी आमगेले कितें कोताय आमगे बील हारी कोताय टायम मेनली आनी आमी करी म्हणटा तोळो करी म्हणटा थोडे मयी करून हारी कोन जाल्यार आमकां डिस्कनेक्शन नोटीस येता, डिस्कनेक्ट जाय आमकां पनिशमेंट, पब्लिकाक पनिशमेंट, when we are paying आमकां पनिशमेंट, तांकां कांय आसना आनी दे आर नॉट डुईंग जॉब प्रॉपर्ली। ब्रूस सिल्वा आनी हांवें ताका सांगलें, ताका ती कॉपी दिल्ली टू बी डिस्कस एट द असेंब्ली, वी हॅड डिस्कस दीस मॅटर। सुनील दवलेकराक ताणें एड्रेस केलें, बट नथिंग इज हॅपनिंग। लायटी प्रॉब्लेम फेस करीत आसता सदांच आसता एवरीडे, तेंचून आमकां अजून कांय ना। आनी तेणें सुनील दवलेकराक पावर मिनिस्टरान कितें केलें तें आमकां खबर ना, केलो जाल्यार साम डिफरंट शूट। आतां आमगे डिमांड एकूच टू सॉल्व दीस इश्यू, ओके, एटलीस्ट 60 to 70% आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग तरी जाल्लें आमगे हो मातशे इश्यू कडेन थोडे सॉल्व जाता। द स्पॅन ऑफ 4 to 5 days आमगे वाड्या एक चोर जाली, बट विथ द हेल्प ऑफ CCTV फुटेज we could catch that person, and now it is so happening like them take on dolo to those people have submitted the tenant verification form,
But now my question is, a tenant verification form दिल्यार 20-25 days झाले. But what is the purpose of this? They verify korpache. They have to take the verification whether that person, like, you can accommodate him, whether he is having any, like, past history, he is a habitual offender, so that the counterpart should give the verification. Now my suggestion or I request, okay, the concerned authorities, once the form is given, okay, so that they can find out from their counterpart about the history of this particular person in that tenant verification form, and immediately they can give it to the landlord whether they can accommodate these people or not. Otherwise, there is the purpose of this tenant verification is lost. हिंगा फ्रूट जाय तो रस्त्यार आनी वयल्यान आंग दादा कितें आनी दुसरी वस्त कसली रेट मडगांव बाजारां पोना आसा ती आमगे चिकन 100 आसता कोण इचारपा पाचारपा कोण ना कोणाका गोटाक घे नाल्यार ती उपास न्हिदाय. अरे तुका कितें जाता मातशें चोय न्हू ट्रॅकूय करपा येना न्हू ट्रॅक करपा जाता न्हू कोणाय रेट पूण आमगे लोक सफर जाता तो गाड पयस कोता ते जीएसटी बीएसटी कांय ना ते माथाय उरताय मरे ते सायडीन आनी एकलो प्लास्टिका थिंग बाजार तापाचो उल मरे. आतां कितू एक्सिडंट जाले थिंग हांगा एक गेल त्या वर्सा एक दिसा येयल्ले काट म्हणटो कोण येवना तेगे चेड सगळे दादा कितें कोताय चिंचोणकारांच्यान कांय उलोवपा येना. आतां तूं रायटा मरे तो काडपा तो इलिगल दिसता तुका तो इलिगलू तेका एनओसी तूं परमिशन दिलां कोण परमिशन दिलें तेका थिंग हांव तेका दोन उतर विचारूं सोदता कोण परमिशन आम करूं जाल्यार आमी नासतो सोदता आमगे टेप मानयताय कित्या आतां तूं म्हाका सांग हांव हिता तूं रायट रॉंग तें सांग कोण परमिशन तेका थिंग लिगल कितून आहा त्या रस्त्यार हिंगू. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. दिवचलच्या बस स्टँडा म्हऱ्यांतली गर्दी दिसपट्टी वाडत आसा. कितलीशींच वर्सां जाली बस स्टँडार काम चालू आशिल्ल्यान बंद आसा. सकाळ फुडें लोक कामाक वचपाक बस स्टँडाच्या आवारांत उबे असतात. ह्या बेशिस्त गर्देक लागून येरादारीत आडमेळी निर्माण जातात. दिवचल पालिकेन आनी येरादारी पुलिशेन हो बेगोबेग प्रस्न तडीक लावचो पडटलो अशें थळाव्यांचे गाराणे. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. तर सध्या ट्रॅफिक जे आसा ते बऱ्यापैकी खुबशा वाठारांनी ट्रॅफिक हो मेजर प्रॉब्लम जाल्लो आसा. तातूंत दिवचले जे बस स्टँडा कडेन तशें दुसऱ्या जाग्यांचेर जे वर्कर्स रावतात जे सकाळी फुडें अरावंड 6 ते 9 पर्यंत थंय आसतात आनी ना म्हटल्यार एक 200-300 वर्कर्स थंय रावल्ले आसतात आनी त्या खातीर जो ट्रॅफिकाक खुबसो प्रॉब्लम दिवचले जाल्लो आसा. खुबशा फावटी जे पायलट आसा तशें रिक्षावाले तांच्यांनी ताची कंप्लेन केल्ली पूण अजून पर्यंत फावो तशी कारवाय तांचेर जावंक ना. आनी ते म्हणल्यार तांचो प्रॉब्लम म्हणल्यार ते कशेचे धांवतात जेन्ना ताका कोणी कस्टमर येता व्हरपाक तेन्ना ते खंयच्याकय धांवता. त्या खातीर एक्सिडंट खुबश्या वेळार जाल्लेले आहा बारीक. आतां तांकां काडपाची अशी मागणी तांच्यांनी केल्ली आहा पूण अजून पर्यंत कांय जावंक ना. जेन्ना ते पुलीस येता तेन्ना ते पळोवन वतात आनी परत येता तशेंच आसूं जशें थंय येवन रावतात. त्या खातीर ही जी प्रॉब्लम आसा तो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करपाचो मागणी लोकांची जायत आसा. दिवचले कदंबा बस स्टँड जो आसा थंय सकाळी फुडें कामगारांची व्हडली गर्दी आसता. इतले कामगार की मोठ्या संख्येन हे कामगार थंय सकाळी फुडें जमा जातात आनी इतले कामगारांचे म्हणजे खंयच्या खंय हेवटेन तेवटेन धांवतात. ते गाडी येयली की ना हेवटेन तेवटेन धांवतात. दुसरे ताका कोण जर कामाक व्हरपाक जाय येयले जाल्यार सगळे वांगडाच तेजे बरोबर तेजे वांगडा धांवतात आनी ताका लागून एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. ह्या कामगारांच्या बाबतींत हांगासरले थंयचे स्थानीक जे पायलट आसात त्या पायलटांनी एक कंप्लेन दिल्ली तेंचेर की हे लोक जे आसा पळय हे लोक घाण करतात म्हणून घाण ते तंबाखू मागीर गुटखा असले जे खातात म्हणून खान थंयचेरूच थुकतात हळशीक करतात बीट करतात ते. तर ह्या गोष्टींचेर हांगासर शासन जे आसा शासनान ह्या गोष्टीचेर लक्ष दिवपाक जाय. सगळे पुलीस यंत्रणा जे आहा पुलीस यंत्रणान हांगासर खासा लक्ष दिवपाक जाय. सकाळी फुडें जे कामगारांचो जमाव जो जमता पळय तेंचेर खंय तरी नियंत्रण आसपाक जाय. खंय तरी तेंचेर वचपाक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें एका वेळाचेर अशें जातलें की एखाद्या वेळाचेर मोठे वाहन जर येयलें भरगांव जर वाहन येयलें जाल्यार मोठो एक्सिडंट जावन कामगारांचो जीव हांगासर घेतलो वयतलो. त्या पेक्षा जर सरकारान जर वेवस्थीत हांगासर जर नियोजन केलें आनी ह्या कामगारांक जर एक मार्गदर्शन दिलें जाल्यार ते एकी कडेन खंयसर रावतात पळय न्हू थंय तांकां एक मार्गदर्शन करपाक जाय. बाबा रे पळया जे तुमी कामाक वयतात बरोबर आसात कामाक चला तुमी पण तुमचे वागणे जे आसा वागणे सारके करात.
गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगावकार आणि अरुण नाईक. घेऊया एक ल्हानसो विसव. सारजोरात दर दिसा लायटीची समस्या निर्माण जाता, तशेंच घर कराते वाड केल्या. वाठारांतले जायते उदरगतीचे विशय ग्रामसभेत मांडले. लोकांक जावपी त्रासांक मतीत दवरून सारजोरा पंचायतीन दखल घेवपाचो निर्णय घेतला. वाठारात लायटीची समस्याही सतावपाक लागल्या. खंय घर कर वाडयला हे ग्रामसभेत सगळ्या पंचायत वांगड्यांनी थाराव संमत केलो. एक आमचो 15 फायनान्साचे ऑन रिगार्डिंग दॅट. सो थंय आमी 4 वर्क्स घेतले आहा इन वॉर्ड वायज, 4 वर्ड्सां घेतल्या. सो एक आमचो BDO टेंडर अजून अप्रुवलाक जावना, सो 3 जाल्या. सो आतां मॉन्सून सिजनाक लागून ते आमी एक्सटेंड केल्ले आहा डेट. आनी एक आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक येयल्लो. सो लायट फॅक्टर जाता म्हूण लायट फ्लक्च्युएशन. सो ते आमी एक आमी लेटर केल्ली आहा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक आनी ते तेंच्यान सांगला आपूण फॉलोअप करतले. सो चयतले ते हावस टॅक्स इन्क्रीज कित्याक केला आमची. सो पोव आसा. सो तेका लागून आमी एक लागून रेजोल्यूशन घेतला. हय, रेजोल्यूशन घेवन आमी पास केल्ले. कितें तरी आमकां रेवेन्यू एक्सचेंज येवपा लागून. सो आमच्यान कितें आमी मेजर करून ना. सो बॉडी डिसिजन घेवन थोडे कितें आहा ते चोयन आमी तेजेर हें केल्लें आहा. एक स्लॅब्स एंड RCC स्लॅब सेपरेट घेतला. मँग्रोव टायल्स सेपरेट अशें करून आमी हेच्यान घेतला आनी फर्स्ट फ्लोर सेपरेट. लायटी प्रॉब्लेम तुका चड फेस करता ह्या वाटेन? हय, लायटी प्रॉब्लेम आमकां चड फेस करचो पडटा कित्याक आमकां हितून हें जायत आहा, इन्क्रीज जायत आहा प्रॉब्लेम. सो इन्क्रीज मीन प्रॉब्लेम मीन्स हावज आमची हें जाल्ली आहा चड. आनी कितें आमचे एप्लायन्सीस चड जाले एक एक घरांनी. सो तेका लागून आमकां कितें जाता फ्लक्च्युएशन चड जाता. पूण आयज चडशे प्रपोजल येयले ते आमचे डेव्हलपमेंटाचे वयल्यात आनी आमकां बरें जबाब दिल्यात. वी आर नॉट आस्किंग देम टू एक्झिक्यूट इट, वी आर जस्ट आस्किंग देम टू do the development, send the proposal for the concerned department so that the concerned department will execute the work. We don't have engineers here. They knows what is the best and how that work can be executed. So that was our demand. Electricity department and आमचे सजरचे विलेजीक मातशे प्रॉब्लेम आहा कित्याक आमचे आज पर्यंत एसटी अंडरग्राउंड जावंक ना. दुसरी आमचे नेबरिंग विलेजीस लायक कुंकोळे मसाला कित्याक वन ऑफ माय वॉर्ड विच कम्स अंडर द कुंकोळे ज्युरिडिक्शन वे आमचे थंयसर अंडरग्राउंड केबलिंग जालां आनी आमकां लायटीचो व्हडलोसो प्रॉब्लेम जायना जो फ्लक्च्युएशन मावून जाता हिंगा जाता आनी लोकांक भरपूर प्रॉब्लेम जाता हांगासर. लोकांचे इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट आहा ते वयतात. सो पीपल आर आस्किंग, पीपल्स डिमांड वॉज दे टू हॅव एज अर्ली एज पॉसिबल टू हॅव अंडरग्राउंड केबलिंग सो दॅट द प्रॉब्लेम हॅज टू बी सॉल्व. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता एक घेऊया ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विधानसभेत गोंयचे साबार गंभीर विशय घेवन विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमदीं केस्तांव ते कोफुसांव चालू आसा. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सप्तकाचो आराखडो काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मांडलो. सरकार ना गंभीर अशें म्हणत काँग्रेसीन भाजपाक उजरावन काडले. तशेंच रेंट कॅप भ्रष्टाचार निर्माण करपाचे सरकाराचे एक साधन आशिल्ल्याचोय सणसणीत आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. IPBच्या नावार भाजप सरकार भ्रष्टाचार करता, तशेंच गोंयच्या पर्यावरणाची कशी वाट लायता ताचेर काँग्रेस फुडारी अमित पाटकरान उजवाड घातलो. आदिवासी समाजाक सुविधांचो उणाव, रस्त्याक लागून सतावपी त्रास, रेंट कॅबाक लागून वाडपी अपघातांचे प्रमाण हाचेर ताणें टिका करत सरकाराक धारेर धरले. ड्रामा करून लोकांचे लक्ष कशें विचलित करप हे भाजपा कडल्यान शिकपाचे अशेंय ताणें फुडें म्हळें. सरकार IPBच्या नावार कशे जागे जे नोटिफाईड जागे एज एग्रीकल्चरल, एज कमांड एरियाज, एज बफर झोन हे बायपास करपाक IPBच्या नावार कशें करप्शन करता आनी गोंयचें पर्यावरण वाट लायता फॉर रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज हें आमी उघड केल्लें आसा. दुसरें जे ट्रायबल कम्युनिटीज गोंयान ज्यो आसात तांकां आज सारके रस्ते ना, तांकां आज रोड ना, उदक ना, हें आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा मार्फत आज एक्सपोज केल्लें आसा. ट्रायबल कम्युनिटीजांक रस्त्याक
म्हणजे तांकां हार्डशीप फेस करची पडटा रस्त्याक लागून, जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान उत्तर दिलां ना. आतां दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, कित्याक 10,000 FRCच्यो केसीस जातून मॅक्झिमम ट्रायबल कम्युनिटीचे लोक आसात ते सरकारा कडेन एप्लिकेशन आयिल्ली, तातूंतल्यो 8,000 केसीस अजुनूय पेंडन्सीन आसा. सो दॅट मिन्स सरकारान अजून ताजो नियाळ लायिल्लो ना. सो अश्यो जेन्ना 8,000 केसीस जर तर 10,000 केसीस जर तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रजिस्टर जाल्या जाल्यार तांची रोड कनेक्टिविटी कितें? सो दीस आन्सर शोज दॅट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द ट्रायबल कम्युनिटी इन गोवा. तिसरो आमी मुद्दो घेतिल्लो की सावथ गोवान ज्यो कॅन्सर केसीस आनी किडनी केसीस ज्यो वाडटा तातूंत सरकारानूच जाप दिल्ली आहा की त्यो केसीस वाडल्या म्हणून. सो हाजेर सरकारान स्टडी केल्या किंवा इन्वेस्टिगेशन केलां टू गो टू द रूट कॉज, जाल्यार आन्सर आमकां दिला की डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीजान कांयच ताजेर स्टडी केल्ली ना आनी इन्वेस्टिगेशनूय केल्लें ना टू गो टू द रूट कॉज. चवथो विशय आमी काडिल्लो की ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जे रेंट कॅब जे आसा, आमी इलिगॅलिटीज इन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट प्रश्न विचारिल्लो, ताजेर आमी आज फोकस केला ओन्ली ऑन रेंट कॅब. सो रेंट कॅब फक्त 10च लायसनां सरकारान गोंयांत दिल्लीं आसा आनी जवळपास 6,000 गाडयो ना 5,900 गाडयो ह्यो सबलीज केल्ल्यो आसा. आनी मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड आसा की आज गोंयांत एक्सिडंट्स वाडल्या, प्रत्येक एक्सिडंटान 1 ते 2 गोंयकारांचो आज रस्त्यार जीव वता अशें मुख्यमंत्री सांगता. आनी हें जर तर समज जर तर कमी करतलो तर म्हाका दिसता ह्यो रेंट कॅब हें ज्यो सबलीज केल्या ह्यो सगळ्यो स्क्रॅप जावपाक जाय. कित्याक आज जो रेंट कॅब जो मनीस घेता, जो गोंयांत येता, एक तर ताका गाडी चलोवपाक मेळना, ताजे कडेन लायसन नासता, ताका गोंयचे रस्ते खबर ना, आनी हे लोक अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहोल ड्रग्स घेवन गाड्यो चलयतात आनी गोंयकाराचो जीव घेता. सो आय थिंक दीस अ सिरियस इशू. हें समज जर तर कर्टेल जालें जाल्यार टॅक्सी भाव जे आसा तांकां म्हाका दिसता तो जो गॅप आसा ते दे वील गेट, एंड आय थिंक द टॅक्सी इशू ऑल्सो वील बी रिजॉल्व. सो आय थिंक गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस. हें रेंट कॅब म्हाका दिसता सरकाराचें एक वेपन टूल टू मेक करप्शन. बीजेपी ड्रामा करून लोकांचे मायंड कशें डायवर्ट करप हें बीजेपी कडल्यान शिकपाक जाय. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. उत्तराखंड राष्ट्रीय चॅम्पियनशीप फुटसाल कपात आंबेली स्पोर्ट्स क्लब वांटो घेता. राष्ट्रीय सर्तीचे हे दुसरे वर्स. फाटल्या वर्सा स्टेट चॅम्पियन म्हूण वर्चस्व मेळिल्लें. आंबेली स्पोर्ट्स क्लब सेकंड इयर नॅशनल सर्त फुटसालाचेर. लास्ट इयर आमी अशें करून स्टेट चॅम्पियन जाल्ले आनी तेन्ना आमची टीम बरी आहली आनी आयजूय सेकंड टायम आमी स्टेट चॅम्पियन जाले आनी आमगेली टीम बरी आहा. लास्ट इयर आमकां दिसतालें आमी ट्रॉफी जिखून येतले आनी आमी अशें म्हणलेलें इतले टीम बरी आहा पूण सेमी फायनला पेटा जाले. आयज तितले भुरगे आमकां हेय वर्सा मेळ्ळो आहाय आनी बरो हेडे. आमी आमगेलो आंबेली स्पोर्ट्स क्लब म्हणल्यार एक विलेज क्लब. आमी जायत जाणांक डोनेशन घेवन हो क्लब चलयताय. बिकॉज आमी लास्ट इयरूय हेडले आनी लेवल आमकां बरो आहा आनी फुटसाल लेवल आख्खे इंडिया आतां इम्प्रूव जाता ना एज पर कॉम्पिटिशन फुटसालाचें इम्प्रूव जायत आहा सिन्स द इयर्स. Very exciting compared to last year. We've been practicing more and definitely the way the coach wants us to play, we are doing that. And a few strategies and everything, formations and stuff, we are doing it. We are like last year. It's not the exact same team. There are a few players that are not there, so it's a little bit harder in terms of communication and everything for now, but we are trying to work our ways through it somehow. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत पावसाचो उणाव जावपाक लागला. राज्यांत हलको पावस पडला आनी IMDन हवामानाची व्हडलीशी शिटकावणी दिवंक ना. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत हळुवार पावस पडला जाल्यार केपें सगळ्यांत चड पावस फकत 10 मिलीमीटर, पणजे आनी मुरगांव हांगा अनुक्रमान 3.2 आणि 5.2 मिलीमीटर. खरें म्हटल्यार ह्या हंगामान सरासरी परस गोंयांत खूप उणो पावस पडला. उत्तर गोंयांत आयतारा सुमार 86% तूट नोंद जाली, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 70 परस 80% चड तूट आयली. ह्या सप्तकांत गोंयभर हलको ते मध्यम पावसाचो अदमास.
उत्तर गोंयांत 86% उणो पावस, दक्षिण गोंयांत 80%. उंच दर्यावयली ल्हारां, IMDची नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. पणजे मुरगांव 90% आर्द्रता आनी सरासरी तापमान 31 डिग्री सेल्सियस. सोमारचे चडावत आनी उणे तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्यो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.